सगळ्यांकाई नमस्कारो. मेगेल नाव दिव्यश्री जगदीश पै. मेगेल गाव उडपी. हांव गृहिणी. मेगेले हॉबीस म्हळ्यार ड्रॉइंग, कवन बरोवचे, भजन बरोवचे, तशीची पद सांगचे, सण स्किट बरोवचे इत्यादी. ह्या पूर विषयाक म्हाका मेगेल बंबोणू डॉक्टर जगदीश पै हांनी मार्गदर्शन दिता संती. तशीच हांव MA संस्कृतांतू सेकंड रँक आयले. तशी हांगा सुरेश मल्ल्या हांनी यूट्यूबारी आमची गेल्यांक म्हूण एक स्टार्ट केलेला आमगेल चॅनलांत हांव संस्कृत सुभाषित आनी ताजे अर्थ आमची गेल्यांची सांगच्याक इश्ट पावता. तुमकांय हें इश्ट जावन तुमी लायक, शेअर, सबस्क्रायब करतात म्हणून हांव लेखता. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि. पृथ्व्यां म्हळ्यार भुंयंतू, त्रीणि म्हळ्यार तीन, रत्नानि म्हळ्यार रत्न. हे भुंयंतू तीन रत्न खंयची म्हळ्यार जलम अन्नम सुभाषितम. जलम म्हळ्यार उदक, अन्नम म्हळ्यार अन्न म्हळ्यार आहार, सुभाषितम म्हळ्यार चांग उत्तर, सुभाषितम सु म्हळ्यार चांग, भाषितम म्हळ्यार उत्तर. हे पृथ्वींतू म्हळ्यार हे भुंयंतू तीन रत्न श्रेष्ठ जावन आशिल्ली तीन रत्न खंयची म्हळ्यार उदक, तशीची आहार, तशीची सुभाषित म्हणून सज्जन सांगता ती. सज्जन म्हळ्यार चांग जन. कोण चांग विचार मन आलोचन करतगी त्यांनी चांग जान. त्यांनी सांगता ती उदक, आहार, तशीची सुभाषित श्रेष्ठ जावन आशिल्ले रत्न. प्रथम रत्न उदक. उदक नाशी जीवन ना. हे भुंय समृद्ध जावन अशें जाल्यार तशीची मनुष्य, सस्य, प्राणी लोक जिवितार आसका जाल्यार उद्द जावं कतीच. उद्द नाशी जीवन ना. तशी ह्या उदक म्हणची रत्न आमी वायट करनाशी चंदायर चांग करून कितले जावका तितलेय आमी उपयोग करून घेवका. तशीची तिन्नीचे श्रेष्ठ रत्न सुभाषित. सुभाषित म्हळ्यार चांग उत्तर, सु म्हळ्यार चांग, भाषित म्हळ्यार उत्तर. आमी चांग उत्तर आयकूच टिकून दवो, एके उल्लोच टिकून दवो, आमगेल मन परिशुद्ध जाता. आमगेल मनाक शांती मेळटा, आमकां लायक संस्कार मेळटा. हे संस्कार आसतिकून आमगेल मन चंदायर आसतिकून, चांग रितीर आसतिकून आमगेले मानसीक दवो, दैहिक दवो आरोग्य सुदृढ जावन आसता. अशें आमगेले सुख, मनशांती, संतोषा खातीर श्रेष्ठ रत्न हे तिनी म्हणून सज्जनांनी सांगलारी. मूढांत हांनी सांगता ती पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते म्हणून. पाषाणखंडेषु म्हळ्यार पत्रा रुपारी, फत्तूर. खंयचे पत्रा रुपार आशिल्ले रत्न म्हळ्यार मोती दवो, पावळे दवो असले. पत्रा रुपारी खंयचे मोल्लाचे रत्न आसतकी तेंचे श्रेष्ठ म्हणून मूढांत हांनी सांगता ती. अज्ञाना निमित्त हे मूढांत तांकां गोत आसना हे मोती, पावळे देखून कोणाले तन्नीक आमी निवारण करूं साध्य ना. तशीची तांगेले भूकय आमी निवारण करूं जायना. तशी मनाकय शांती मेळना, संस्कारय मेळना म्हणून तांकां गोत आसना. तांणी लेखून आसता ती हे रत्न श्रेष्ठ म्हणून. हे रत्न आमी संपादन कशें करचें म्हणून तांणी ताका मन दिवन तांकां एक आश उठयता. केदान तांणी आश उठयतगी तांकां तांणी तें संपादन करूं वता ती. तेन्ना संपादन करूं वता तें संपादन करूं जायना जाल्यार तांकां मना दुख्ख जाता. संपादन करूं जाता म्हूण जाल्यार तेन्ना कशें जाता तांकां ते चोर भंय येता. ते कशें आमी काण दवरयत, चोरान आयल्यार कसं करचें म्हूण तसले भंय येता. केन्ना तांकां असले भंय येतगी, असले मेळनाशी निराश जातगी तेन्ना तांकां दैहिक, मानसीक आरोग्य वायट जाता. तागेले मनशांती दूर जाता, मनाक शांती मेळना. तशें जावन आमी सगळे मूढाल वरी आलोचन करची सोडून खंयचे आमकां शाश्वत जावन सुख, संतोष, समृद्धी दितगी म्हळ्यार हे जल, अन्न, सुभाषित
म्हळ्यार हे उदक आहार तशी सुभाषित आमी चांग रितीरी हें घेवन हे तीन अमूल्य रत्न भुमीरी हे भुंयरी पृथ्वीरी शाश्वत जावन आशी तशी आमी प्रयत्न करुया म्हूण सांगून हांव तुमकां धन्यवाद समर्पण करता सर. धन्यवाद.